आणि हे पळया आज दनपाराक वापस स्पेशल फुल यमी प्रोटीन पोळो गाइस ब्रेकफास्ट रेडी. आणि आता थर्ड मंथ चालू झालं मगे बाबाले पळयत पळयत तो होड जाता गेला मगेल पट्टा आशिलो इतले महिने मागीर होड जालो आता 2 मंथाचो जालो इतली फटाफट. ठीक आसा आता होता म्हाका वेळ जाला. तू म्हाका विचार फोडी दे फोडी फोडी. व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग आणि परजनकी गुड मॉर्निंग घंटेचे 8 जावन 1 मिनट आज जस्ट उठयलो आणि मला 9 घंटा क्लास आसा. तर आज सॅटर्डे आणि फुल हॅक्टीक शेड्यूल असो आणि काल फुल धमाल आयले मजा आयले आणि बाबाक 2 महिने जाले. ब्रेकफास्ट रेडी करया. हांव आतां कॉफी करता आसा दूध होऊन करता दवरला. अम्मा आतां ब्रेकफास्ट रेडी करतले. काल डिनराक तिने प्रोटीनाचो पोळ केला प्रोटीन पोळो तांची आज ब्रेकफास्ट करया. पीठ आसा ताजे खातीर गायस कॉफी रेडी. हांगा अम्मा उठयल्या पोळ्या पीठ हांगा कोण मोगून करता कायल दवरल्या आणि हे पळया आज दनपाराक वापस स्पेशल. तर आतां पोळ करतास ती आज म्हाका दनपाराक वग्गी वच्चें आसा 12 घंट्याक म्हळ्यार 1 दाखोवन 5:30 ते म्हाका क्लास आसा भायरी. आज फुल बॅक टू बॅक क्लास आसा. फुल यमी प्रोटीन पोळो गाइस ब्रेकफास्ट रेडी. हुनो कोळंबो आणि प्रोटीन पोळो 1 नंबर. मेगला तर जस्ट क्लास जाल्ले आणि हांगा आतां लंच प्रिपेअर करता आसा. म्हाका तो वच्चा आसना ताजी खातीर. तर हांगा आज ही अम्म कसन करतास करता अम्म करता आसा मेथीचे सान्नां पोळो. म्हळ्यार कसन करता आसा फ्रिजांत आसना मेथी आशिल्ली ते थोडे आशिल्ले ते वायट जावचे नक करून ताजे खातीर अम्म आसना आतां मेथीचे सान्नां पोळ करता आसा. हांगा अम्मा आतां वाटूचा दवरला. हांगा पळया पुरो आतां हांगा शीत जाता आसा दाळ जाता आसा. आज कसं करता आसा तूं उकडलं सीट आणि डाळी सना पडो. ओके दाळ सन्ना पोळ 1 नंबर. घंटे जाले 11:30. अम्मान लंच आनी पुरो रेडी केला. हे पळया सन्ना पोळ रेडी केला पळया 1 नंबर. क्या बात है सुपर. शीत दाळी आज लंच रेडी. आता जेवतो असो पोट्या घालना. सन्ना पोळ मेगे फेवरेट. खंयचे सन्ना पोळ म्हाका लायक जाता कांद्याचे कॅबेजाचो मेथीचे पालकाचो. हो सन्ना पोळ दाळी आनी शीत 1 नंबर. तर जेवण आनी पुरो जाल्लें. हांव तो भायर सरलो 12:30 जाल्ले आनी 1 घंटा म्हाका क्लास आसा. आज ह्या टायमार SCL इतले खाली म्हळ्यार आज शॉक जाता आसा. आज कसं बँक हॉलिडे आसा पुरो रोड खाली अशी रोड आसल्यार लायक. सो आत्ता क्लिनिका आयलेली आणि मेगेल पेशंट आशिल्ले म्हळ्यार ब्रेसिसाचे पेशंट आशिल्ले. सांजवाळ बाबू मस्त क्रँकी जाता म्हण हांव त्या टायमार म्हाका देंवच्याक जायना चड आणि मस्त वेळ जायना. सो हांव पेशंटाक दनपारा आपोवन घेतिल्ले मॉर्निंग सेशनांतू. बाबू कशी न्हावून शिके सकाळी न्हिदत न्हय हांव लेगीत ते 2 घंटे तो न्हू न्हिदता त्या टायमार पेशंट खतम करया म्हण आयली. आता जस्ट पेशंट जाल्ले. काल गम्मत जाल्ले. काल बेबीले बर्थडे सेलिब्रेट केल्ले भारी गम्मत जाल्ले. मेगेल बाबू 2 मंथ्साचो जाल्लो. इतली खुशी जाली. केक कट केल्ले पुरा जाण आशिल्ली ती आमी पुरा गम्मत केल्ले. येस 2 मंथ्स बेबी बर्थडे सेलिब्रेशन वॉज व्हेरी गुड. आणि आता 3rd मंथ चालू जालें मेगे बाबाले पळयत पळयत तो होड जाता गेला आणि कशी दीस कळना अशी दिसता की अरे मेगेल पट्टा आशिलो इतले महिने मागीर होड जाल्लो आता 2 मंथ्साचो जाल्लो इतली फटाफट अशें दिसता की टायम फटाफट वता. मागीर तागेलो तुजो 24 hours उणी पडटा कसलेंय कळना टायम कितले घंटे जाला. घरान तुका आमकां दोगांक म्हाका आनी मम्मीक अशें जाला की टायम कळना कितले घंटे जाल्ले कसो जालें. आमगे जेवणा टायम ना ब्रेकफास्टा टायम ना डिनरा टायम ना. आतां पुरा मिक्स जावन गेला. कोणाक केन्ना टायम मेळटा की तेन्ना वचून खावचें आतां अशी जाला सिच्युएशन. कित्याक की तो रडता आमी कोणी जेवताना स्पेशली हांव जेवताना तर तो रडता तीची काय करू जायना ताका काय ऑप्शन ना. सो आसो मेगेल बाबू व्हड जाता आसा लायक हेल्दी आसा इतलेची म्हाका खुशी आसा. बाकी सकट बेबीज आय थिंक फर्स्ट थोडे मंथसान सेटल जावचे म्हळ्यार 6 म्हयने म्हाका दिसता हे पुरो आसतलेची. पण सकट जर म्हणटात की आतां तरी न्हू आसा म्हळ्यार तुमगेले कंट्रोलार आसा बेड्डार न्हू दवरल्यार या पाळण्या दवरले न्हू न्हिदत तरी मागीर 6 म्हयने गोड गोड करूं लागतलो हांगा ताका धांवच्या लागतलो. मागीर तुमकां चड त्रास जातलो म्हण म्हगेले फ्रेंड्स म्हणटा ती
बट आसतो आता कसं करचे तो तेगेल वाड तेगेल जाता रपतली ही इज गोइंग टू ग्रो वी हॅव टू मॅनेज अँड वील एन्जॉय एव्हरी फेज विथ आर बेबी सो गमत जातलें तेन्ना तर तेगेल डॅडी आसतलो तेगेल घरकड आसतलो तो आता तर आजी घरकड आसा सो गम्मत चालू आसा आजी आज्जा ओटू आनी मेगेल ओटू मागीर आमी आसतलो मागीर तो पळय आमगेर ओटू ब्लॉग करतलो तेगेले फेस रिवील जातले सो ताका पुरो टायम आसा न्ही गे सो वेन एवर इट हॅपन्स इट्स गोइंग टू बी ग्रेट आनी वय गणेशाक लायक कंपनी मेळटली मागीर तो म्हणटा आसा यो चिके ओड जावं मागीर हाका घेता हांव ब्लॉग करची तरी तो न्हूतो न्हिदलो केक कटिंगा मारील एक पाप ताणें सकड फोटो बिटो काडून दिले सगळ्यांक तागेले सगळ्यांक फोटो काडले सगळ्यांनी एन्जॉय केले केक खाल्ले मागीर तो उठायलो मागीर चंद बाबू तो गुड बॉय आनी त्रास दी निकाली आनी तागेले आमी एवरी मंथाचे 1 month 2 month अशी ताका फोटो सेशन करतात तेगेलो टू सो ते फोटो सेशन एकाले केल्ले फर्स्ट मंथाचे केलेले सेकंड मंथाचे आज केले आता थर्ड मंथाचे थीम कसं म्हणून गोतना पळया सो एवरी मंथ आमी एक एक तेगेले बर्थडेचे फोटो सेशन करता ती सो गम्मत जाता असं वी आर एन्जॉयिंग दिस फेज अँड आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी टुडे की यू नो मेगेल बाबू व्हड जाता असं अँड तुमी सकड आमच्या अशीची यू नो मेगेल बाब्बाक ब्लेस करता रबा ती अँड वील कीप एंटरटेनिंग यू चलो आता वाइंड अप करता म्हाका पुरा बंद करता म्हळ्यार आतां असिस्टंट ना आनी क्लिनीक बंद करून वयर वता बिकॉज टायम जाला बाबू उठवचे तो उठयल्यार मागीर थंय हँडल करूं जायच ना मेरे क्लास जाल्ले ते जाल्ले घंटा 5:30 तो घरकडून म्हाका वापस 7 घंट्याक ऑनलायन क्लास अर्द मेगर टायम मेगर ट्रॅव्हलिंगान तूं वता ताजे खातीर आनीक हांव थकता मागीर तर आतां मागीर भयणी येता काही घरकडे आनी अम्मा घरकड वता साजी मागीर थोडे दिवस मागीर वापस येतली तर मुंबई BKC तूं फ्रायडेक कोणाकय म्हळ्यार कार हाडचे ना की नॉर्मल आमगेले ट्रान्सपोर्ट यूज करता गव्हर्मेंट ट्रान्सपोर्ट ह्या मंथ ताकून स्टार्ट जाला येत्रा पळय मुंबई सिटी आनी एअरपोर्टय हांगा आसा लागीं आसा टर्मिनल 2 आतां जस्ट आतां घरकड आयलो आनी अम्मा हांगा आतां शेवय फंड घालता तसं आनी अम्मा आजी घरकड वता गे हां तर आतां म्हगे भयणी येतले थोड्या वेळान तूं येनी येतले ते हांव लायकली चमकल की कसं वतना तर पळयलें तर घरकड येतना आसील अम्मा तर आतां ती हांगा फंड घालता असं शेवय तर आतां थोडे दिवस वचून वापस येतली एक वार आसील हांगा टायमपास केले मद्वेशाल 2 महिन्याचे बर्थडे सेलिब्रेट केले मजा केले आता वापस 3 महिन्याचे वापस सेलिब्रेट करचे 3 महिने सेलिब्रेट करप सुबोधाल बर्थडेची सेलिब्रेट केले हां वय सुबोधाल बर्थडे सेलिब्रेट मागीर मद्वेशाल बर्थडे 2 महिन्यात बर्थडे सेलिब्रेट मागीर नेक्स्ट इयर आमगेले वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट ताजी मागीर मद्वेशाल सेलिब्रेट पुरा एक महिन्याक आसना पुरा सेलिब्रेशन आसा आमगे घरकडे नवे पूरा गम्मत एन्जॉय करचे बेस्ट लाइफ फुल एन्जॉय करचे अम्मा बगी वगी प्लीज म्हाका आतां क्लासास 7 घंट्याक चलो थोडो ब्लॉग एडिट कर हांगा म्हगे भयण येयल्या कामा दाखून आनी येताना ती बँगलोर आयंगर दाखून हे केक हाडला रवा केक हे खाऊन जालो तुगेले तर शेवय रेडी चलो आता शेवय खावया या गाइस एक नंबर टेस्टी केक अम्मांक पळय रेडी जाल्या बॅग आनी पॅक आणि बगी येतल वापस अम्मा आता बाय सर तसं चलो बाय अम्मा बाय 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 गुरुवास बाय चलो बाय तर हांव आतां क्लास घेता अम्मा चमकेले आता मेगे स्टुडंट लॉग इन जाला UK दाखून तो मेगे स्टुडंट आम्हाला इंडिया टायम आनी तांगेले टायम विंगड आसना ताजे खातीर हांव सांजवालच्या टायमाक घेता तागेले तर हांव आतां रेडी जाला म्हाका एक मिटींग आसा तो मिटींग अटेंड करचें वचचें आसा फर्स्ट हांव शुभदाक मेळटा चिके वेळ येता रात्री तो मेळचे आयलेलो आनी पळय खाली टप्पा मारच्या कवच तेकडे आणि टप्पा मारच्या कशें म्हाका इम्पॉर्टंट काम आसता ताजे खातीर वय वय मस्त इम्पॉर्टंट काम असतं कसं जाली कसं इतलं कसं तू जाला तुका 5 मिनिटां कसं लायल तू 5 मिनिट तर 5 मिनिट ना सांगतो कसं फायटी चल तुका कसं केलं तुला शेवय पण दिल्ली तांची खाल्ले आता आमू चमकले आता नो डिनर म्हाका वय नो डिनर कसं नो डिनर आणि कोण डिनर कोण येतच का तू काही होत सर डिनर करता वा डिनर करच्याक वाय कोण सांगले तुगे डिनर करच्याक म्हणलो हांव सांग न्ही कोण बाप न्हिदला बड़ी मुश्किल से निपटला तो म्हाका इतली सतयला जाणा आज कसं गोतना 5 घंटे दुखून
चालू असतं गेला आता किती घंटे झाले 9 झाले 4 hours निद्रा निद्रा होय पाप चिडी 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 कसं झाला होत ना त्याला कसं होतं कसं होतं रिवेंज असं मेग मग किती किडे लागला ते रिवेंज बाहेर येत त्याचं ऍक्च्युली मग दिसतं की असणं तो आता ग्रो जात असणं तर तागेल चेंजेस असतात तू होड सायंटिस्ट अरे होट सायंटिस्ट म्हणलं कसं ना असताला तो चेंज असताल ना तागेला तू तागेल मला बॉडीन तो कसं चेंजेस येताल ना तर ताजे खातीर तो चिक तुका त्रास दिता असं म्हाका ते बघतो ना आशिल्लें अरे ह्या पुरा ज्ञान म्हाका थोडं थोडं काही नको मेळटा म्हाका हांव ट्राय करता असं तुका थोडं ज्ञान दिवच्या ग वय तू म्हाका ज्ञान दितास व्हेरी गुड तुवें न्हीद दिता ग न्हीद दे मग न्हीद आली तो बुंगापासून उठता राहता 5 घंटे दुखून हांव ट्राय करता हाका न्हीद करायच्या कारण स्वता न्हिदोवचें ना तो न्हिदना ना म्हाका न्हिदोवचें दिना 9 घंटे जाल्ले आतां न्हिदला आतां गट्टी न्हिदलो आनी मागीर रातभर बस करायचो तें काम ते गेलें इतलें कसं तू हें करता ठीक आहे तू बैस ना मागीर एक काम कर आज रात्री तू हांगा बैस तुका सोडना पडत अरे हांव घरा कडेन येताना फंटार 4 जावो मागीर हांगा यो शिदा 4 जाल्लो मागीर हांगाची ड्युटी कर हांव न्हिदता गुड परफेक्ट गुड आयडिया मागीर हांव कसं ना फाल्ल्याचे पुरो दिवस हांव हाँ पाय संडे न्हू न्हीद काडी आज चॅलेंज दिवया येता की ना ठीक आहे मेगल वाट राखता काय ठीक आसा आतां वता म्हाका वेळ जाला तू म्हाका सोडवचा ना सोडी ते ना सोडी ना सोडी ना हे सोडी नाका वचू प्लीज ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਜਾਓ तुसी ना जाओ ਹਾਂ त्यांची तुझे शाहरुख फेवरेट होतच ना तुका एका डायलॉग रॉंग म्हणचा तो कसं खंडी घेऊ टाइम असल्यावर येतो म्हाका एक हाईट पण बाब उठयला यार ताका घेऊनच ना मिटिंग वेळ तू बसतलो जायचं एंटरटेनमेंट एंटरटेन मागीर जाल्ले मागीर 4 घंटे मागीर फाल्यां सांजवाळे जाता मागीर चलो हांव वता चलो ताच्या स्टायल घर कडेन आनी 1 घंटे जाले रात्री 4 हांव वता ब्लॉग हांगा एंड करता तुमकां परत आमकां व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज टेक केअर